जोएल प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. आजुनी सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुडोन करून, हास्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगवस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुचार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो, खास्त लायल्यार पर्यान आपुणूच चोचोरता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिणे दवरीत. सियोनात एक तुतरी वाजोयात, एक पवित उपास फर्मायात, जमात बरात, पोरचेक एकठांय करून एक पवित सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात बरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मदें यादनिकांनी सर्वेस्पराच्या मुन्यारांनी रुडोन करून म्हणचे, सर्वेस्परा तुजे पोरकेक बोगोस. तुजे दायज केन्नायचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरोन आपल्या पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बो कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन नितळ तूं म्हाका कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबाक केलां. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. थीर मोन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडसो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित आत्मो सायबा काडूं नाका. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. सोबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. पागेवून पावलून कळीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें तरी ताचे सोवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां,
शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदर दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात. तुमच्यो बऱ्यो करुण्यो मनशा हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें ना. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवच्या खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर नाक्यान उबे रावन आपली मागणी करचें तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुजे खासगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपले उपरांत थंय गुपीत आसता तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन करची न्हय. खुंटीचें रूप तुमी घेवन न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपले तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुजे माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येयात. नियाळाक आदार. आयज तावन आमी प्राचीत काळांत भितर सरता, आनी ताचो हेतू म्हणल्यार आमच्या जिविताची नुसुरणी. आदल्या करारांत देवान आपल्या प्रवाद्या वरवीं जिविताची नुसुरणी करूंक आख्ख्या इस्रायलाक आमंत्रण दिलें. नव्या करारांत कूड जेजू नुसुरणीचें आमंत्रण वेगवेगळ्या मनशाक दिता. प्राचीत काळाची वाट जावन आसा आत्मीक वाट, जे वाटेन चलून आमी आमचे भावणां बोलदून जिविताचे नुसुरण्यांत वांटो घेता. पवित्र सभा. नुसुरणीचें आमंत्रण आमकां 3 तरांनी स्विकारूंक आपयता: मागणें, उपास आनी दान दिवंक. आमची आंगोस्तरां न्हय, पूण काळजां पिंजून सर्वेस्परा देवाशी परतून येवंक जोएल प्रवाद्या वरवीं आमकां देवाचो उलो. देवाशी परतून येवंक हो शुभ वेळ म्हूण भागिवंत पावलो आमकां उगडास करता. गुप्ती केलोलें पळयता तो आमचो बाप आमकां मजुरी दितलो म्हूण जेजू सांगता. दर वर्सा प्राचिताच्या काळा वरवीं देव आमकां नुसुरणीचें आमंत्रण करीत आसा. ह्या वर्सा तरी देवाचें आमंत्रण स्विकारुया. पयलें आमकांच उणें करून दान दिवन दुबळ्यांचे तोंडार हांसो हाडुया. दुसरे सुवातेर उपासा वरवीं खुर्सार खेळायल्या जेजूचे बुके ताणेचे वळवळे नियाळुया आनी दुबळ्यांचे वळवळे ओळखून घेवया. तिसरे सुवातेर
मागणें आमचे भितरल्या जिविताचेर लक्ष घालूंक उलो करता, आमकां देवाची लागीं हाडटा. ह्या 3 उपाया वरवीं सोम्याचे खुशालकायेंत वांटो घेवया. तर आज आमचो थाराव जावन दी, आमचें जिवीत नसरूंक पावलां मारूया.